सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. And so we are back with fresh new episodes. आयच्या एपिसोडान हांव तुमचे फुड्यान हाडटा एक नांव आसता खोडेगांठ तियात्र कॉमेडियन. ताची कॉमेडी तुम्ही पळयली जाल्यार तो तुमकां भरपूर हांसयता आनी केन्ना केन्ना रडयताय बी. मनीस जल्माक येतकच कोत्तलो कितें अशें देवान पयलें चिंतलें हूंय जायतें. मातश्यो मिनोत्यो करून आनी पोटतें भरूंक देवान घडोवन दवरलां आयतें. तुमी म्हणटले हांव बोबावता बेस्तें पूण हांव फोट मारिना सांगता पळय सत्तें. हिंदू मुस्लीम किरिस्तांव सगळे हातात जाणा हांव तेच तें गोंयचें ताजें नुस्तें. बाबा गे गे पांपलेट मोजें गे माणक्यो मोज्यो गे कुल्यो मोज्यो गे सांबाव घास मारीत पोडे. बाबा गे गे हुबे मोजे गे माणक्यो मोज्यो गे हामटू लागे सांबाव काड लागत पोडे. Ben Evangelisto Fanatis, Zaka Ben म्हटल्यार सगळं वळखता. And so, put your hands together for Ben Evangelisto. Hello, Ben. Hi, Ben. Hi. How are you? Welcome to Pickle Tickle Chat Show. So, Ben. Yes, Sharon. तुझे तियात्रीस्पण as a comedian सारकें नेटान चलताली. ओय. जेन्ना अकस्मात एक दीस डिसेंबराचे 11 2012 वर्सा ओय. मारगांव हॉलांत जेन्ना तूं एक तियात्रान काम करतालो तेन्ना तुका एक स्ट्रोक मारलो आनी 5 वर्सां पासून तूं तियात्राचे स्टेजीर दिसनासतना उरलो. एम आय रायट? ओके. तुवें खंय तरी एका व्हिडिओ इंटरव्यूआन सांगलां की तुका एक म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंटाची फूक मारता आसतना तुका तो स्ट्रोक सुरू जालो म्हणून. नाव बेन त्या घडयेक तुका कितें घडलें ओ तुका कितें दिसलें ओ तुका कितें कात जालें तें फकत तुका खबर आसा, दुसऱ्यांक कोणाक खबर ना. एम आय रायट? दॅट मिन्स म्हणटोच जें तूं पळय सांगता तें सोत हाचो दुबाव आसता. पूण तूं जाणा आमच्या लोकांची तोंडां नाका जायते उलयतात कोण आपलें वेगळे वेगळे वर्शन सांगतात. लोकांची खबर सोडूच तियात्रीस तुजे सांगतात जे बरोबर काम करताले तेणी पासून कितें कितें म्हणलें जाय तें सांगलें. एम आय रायट? ओके. आनी तें तुवें आयकलां बी आसतलें. आतां हांवें जें कितें आयकलां तें हांव तुका विचारतां. कांय जाण म्हणो की तूं त्या तियात्रान पाद्रीची फकाणां करतालो आनी त्या खातीर देवान तुका खास लायली. हाचें तुका कितें म्हणपाचें आसा? शारोन हांव सुरवातेक सावन सांगता कितें तें. अशी ती एक गजाल जाली, खबर जाली. म्हणजे हांवें तें हालेलुया उतर पळय आहा त्या लॉरीच्या तियात्रान एक ब्रादराचो रोल केल्लो. ओके. पळय त्या उताराची फकाणां केल्या म्हूण. आनी खबर कोणें गायली चडशे दोज हू आर अवे फ्रॉम द कॅथलीक चर्च. ओके. I don't want to criticize them. Okay. You don't have to mention names also. Yeah, I don't want to mention. Okay. But those are the people who said. Fair enough. ताका चड तेणें बॉक्सांनी मारचें पडटलें. ओके. हय. तेणें तो रोल केलो कित्याक तूं जाणा एक बायबलाचेर आहा म्हजें शें तेलें आपूण तुजो मोग करतलो जेजू मोठा आपूण तांकां लागीं पासून घेवचो ना. जसले पळय प्रवादी आहा तेका हांवें तासले. ओके. आनी लॉरीन पासून हांवें सांगलें तसलो हांव रोल करता म्हणून एकदम बरो जालो तो लौकीक जालो रोल. ओके. ब्रादराचो. ओके. जो छुआ इन मनी मेकिंग रॅकेट तुका सजमोदन कोण तें. रायट. सगळेच देवाच्या मोगान प्रेयर कोण ना तांकां तो बूट आयलो. ओके. एक वर्सान आनी ते तियात आनी एक सिनीन आमीच दाखयताले म्हाका पॅरलायज जाता ते पळय मनशाची सायकोलॉजी पळय.
ओके. तें तेमी मनान घेयलें आनी म्हाका तेका चान्स पडलो. म्हाका पॅरलायज जाला तेन्ना. तेका तो हांस लायला म्हणून. आनी एक तुका सांगता, ओके. आमची हेरिडेटरी आमी कोलेस्ट्रॉल फॅमिली. पांय हार्टाचो येवन मेल्लो, मासीव हार्ट अटॅक. ही एक्सपायर्ड इन कराची, पाकिस्तान. आनी आमी कोलेस्ट्रॉल, हाय कोलेस्ट्रॉल. म्हाका कोलेस्ट्रॉल हाडलोलें आहलें त्या दिसांनी. ओके. आनी तो एक ट्युबा ट्रांबेटर जो बोर्डिंगांचो हाडलो ब्रदर एको हें मागोन चलो नासलो तो, पूण तेका जायती लिकेज आहली. ओके. आय एम टेलिंग दीस बिकॉज यू विल अंडरस्टँड अबाउट द म्युजीक इंस्ट्रुमेंट. इट इज अ बेस्ड ट्रांपेट. ओके. पूण तेका लिकेज आहली जायती. आनी जेवना म्हाका म्हणटाले, अरे बेन तूं होर्स जावन कित्याक आजीत तें कित्याक म्हणून हांव म्हयतलो इंटरलूड हांव मारतालो आपोच भयराचो ट्यून तो. ते ट्युनाचेर हांवें तें कातार बोडलेलें. कोण म्हजो शेपा एक म्युजिशियन फिल्मान नाचतालो, पूण हांव देखोर म्युजिशियन. हांव शेपाचो आनी ते कातार तो आख्खो इंटरलूड ते सोडटाले म्हाका. पण तुका जेस्टर ते आहले आनी जेम्स आहलो म्हणटच हांव आनीक फुलतालो. म्युजीक जाण जाल्यार उमेद. तेका लिकेज आहा ती आनी म्हाका कितें जातालें तें हांव चिंतिनासलो. धाटकून म्हाका कितें जालें लास्ट वेर्स करूस म्हणटा तो तेन्ना मारताना. हय. म्हाका हांव मातशें पेशंट बीक नासलो न्ही. म्हाका एक सायन जाल्ली एक पाटी 2010. हय. म्हणटच हांव भितर धांवलो आवय आवय म्हणून. आवय आवय कित्याक म्हणल्यार हांव सेन्साना. लोकांक गमो म्हाका कितेंय तर जाल्यार ना लोक समजतालो हांव विसरलो म्हण कातार. भितर वयत रे हो पांव जोर जायत वचोंक लागलो. मारी म्हळ्यार म्हाका हार्टाचें येता बेगीन. आनी तेमी एका फोन मारलो एम्बुलंसाक. एम्बुलंस येयली आनी बऱ्या टायमा म्हणटा हांव पावलो. गमल्या म्हणटा तेमी म्हाका स्ट्रोक मारलो म्हणून. पूण आतां हांव सांगता ती फोट वो कितें तें तूंच. पाद्रीचो रोल न्ही तो. आनी ते तियात्रान पाद्रीचो रोल करना. 1 वर्स पयलीं आनी ती सीडी फामाद जाली चड. आनी त्या मनशाक लॉस जायत गेली. हांवें ब्रादरांक पळय तासलेले ते फुटींग ब्रादराक हांवें ते तियात्रान तोच दाखयल्लो रोल. तेका तो राग आयलो आनी तेमी म्हजी गाणी गायली. हांव जाणा लोकांची तोंडां तर बंद करूंक जायना आनी चड करून तियात्रिस्तांची. हांव केअर करता. तरी आसतना 5 वर्सांनी तूं परत स्टेजीर तुमी आयले आनीक तितलेच उमेदीन तूं तुजी कॉमेडी करता ती पळोवन जायत्या लोकांच्या पोटान चाबलां आसतलीं. पूण म्हजी पोर बी तुका. थँक्यू व्हेरी मच. आनी एकल्यान म्हजी बायल पंचायतीन कामाक करता. सी इज वर्किंग इन 3 डिफरंट पंचायत. कोलवा, बेनावली, वार्का. एक पंचायत मेंबरान कोलवा म्हणलें. बेनाक आतां आय एम पोर्चुगीज पासपोर्ट होल्डर. तेणें आतां पासपोर्ट सरावंडर करची पडटली म्हूण. कित्याक? तो डिसिजन घेता. तो देव आसता. संवसारान सर्क फावूंक जाय मनशाचें सांगूंक जायना. हय. आनी तो एक तियात्र सोच. त्या खातीर कितेंय तरी ग्राज आसलें ताजे हाडल्यार उबो जावन हांव 3 पावटी लंडना वचून येयलो ती पासपोर्ट उजा करून. 2-3-4 पावटी गाल्फान गेला. आतां नेक्स्ट मंथ 7th दुबय येता आनी सगळें जाल्यार परत लंडनाक वयतलो. ओके. म्हजो दुसरो प्रश्न तुका. तुवें जायते पावटी तुज्या इंटरव्यूआन तूं सांगताय की तुजो रोल मॉडेल जासींत वाज, सर्गेस्त जासींत वाज. म्हाका एक सांग, तूं जायते पावटी तियात्रान कॉमेडी जोक्स करता. पूण जासींत वाज पार्टींतली कॉमेडी करून ताणें लोकांक भरपूर हांसयलें. पार्टीक समोन ना ते जोक्स करून ताणें केन्नाच करूंक ना. हाचेर तुका कितें म्हणचें आसा? सारकें बरें आहा सारकें. आनी हांव देखून तियात्र बरोयता तेन्ना हांव प्लेयांतल्यान कॉमेडी हाडूंक ट्राय करता जायती. पूण आतां ट्रेंड चेंज जाला म्हणटच हांवूच थंयसर रावलो जाल्यार हांव बुडोवंक शकता. कळ्ळें तुका? लोकांकूय संवय जाल्या. आतां हिंगा एक पड्ड्याक रेंदेर जालो, दुसऱ्या पड्ड्याक पोदीर. आमी ते कंटिन्युटी वचना. तूं कित्याक म्हणून सुद्दां हांव आतां तें चालू जालां म्हणटच कॉमेडियनान. ना हांवें कित्याक विचारलां, तूं म्हणटाय न्हू तो रोल मॉडेल म्हणून तुजो देखून म्हणलां हांवें ते. म्हणजे तो तसली कॉमेडी करिनासलो. दुसऱ्याच्या तियात्रान म्हाका चड मांदार करूंक जायना न्हू डायरेक्टराक. पूण एक म्हाका सांग, तियात्रान पार्टीक संबंद नासलेले जोक्स करप हें सारकें?
नासलोले सोबोन नासलेले म्हणटात हय सोमोन नाचलोले पार्टीक सोमोन नाचलोले जोक्स करप हें सारकें ओ ना दॅट सावंड्स आर्टिफिशियल तें आडयेचें तें लागोना पूण लोकांक आसोवपाक जाय म्हूण आमी तें कोत्ता तितलो आमकां सॅटिस्फाय जावपाक ओके पूण इन लॉंग रन इट इज नॉट गुड तो थिंगाच हॉलान त्या टायमार आसता लोक ओके सो यू अग्री आय एग्री टोटली टोटली अग्री कोंकणी नॉन स्टॉप तियात्रिस्तांची संस्था हय जायतीं वर्सां तूं पदाधिकारी आसलो जायतीं वर्सांनी सुरवातेक तो आतां मेरेन हांव एग्जिक्युटीव कमिटी आहलो ओके तें केरीत पण वन टायम प्रेसिडेंट व्हेरी गुड आतां लोक म्हणटा संस्था बरी चलोना यू अग्री ती यू अग्री ऑफकोर्स या बेन जरी तर इतलीं वर्सां तूं हे संस्थेन आसलो जाल्यार तितून कांय एक्टिविटीज जायना आनी जाता त्यो भोव थोड्यो अशें जावपाक तितून तूंय जबाबदार आसा न्हू आसतलो पूण हांव आनी तुका एक डायलॉग मारता तुजेर ओके तुजो घराबो हें तुजेर गायना पूण बेस्ट एग्जाम्पल ओके तुजो चेडो काजा जाली सून हाडली ओय सून केस्तां कोता घरान डिस्टर्बन्स कोता पूण तुमी बरे भाशेन आहा ओय ती केस्तां जावपाक तूं जबाबदारी असो हांसूंक जाय कितें तरी तुवें तरी पावल मारूंक जाय न्हू ती केस्तांव जायना जावपाक तूं कोत्ता पावल मारता एग्री पूण केस्तां कोण सुरू कोत्ता तो कोणूय सुरू करूं पूण आतां तूं वडील म्हणटोस युआर अ सिनियर आर्टिस्ट त्या हितून आहा म्हणटोस तुवें तरी मुखार सरोन फुडें सरोन कितें तरी सगळें थाऱ्यार घालूंक जाय ऑर यू कॅन से वी लेट अस हॅव सम मोर एक्टिविटीज आनी कितें करया इतलेंच करया तुमी फकत मीस कोत्ता वर्साक एक पावटी मीस कोत्ता जालें त्या उपरांत कांय ना आय टोटली एग्री शरण बाय आं आतां हांव उलयता आतां कितें आय ओके बरी चलताली संस्था रोज फोन आहलो डांस केले कितले आनी 9 लाखांचें फ्लॅट ते ओके 9 लाखांचें फ्लॅट इतले पयशे आमी फारीक केले कशें केले दिसता तुका चोरून आमचो एकवट आहलो पूण आमी तें केलें झगडोंनी जाल्यार काय ती केस्तां जाली आनी कितें जाली मदें मदें ती बेऱ्यार पडली आमी प्रेजिडेंट सगळे बरे येवना सगळे प्रेजिडेंट बरे येवना रोज कोण बरो करतालो मागीर हांव प्रेजिडेंट जालो हांवें म्हणलें मारी कितें ती रे मारी म्हणून दिसाक म्हणजे मेले कितें फायदो आसपा जाय न्ही संस्था आहा म्हणटच तूं फांड कोर आनी ती मों लागलो मेलेल्यान हांवें एक चॅलेंज केली हांवें 2 तियात्र केले म्हजें न्ही म्हणजे हांव प्रेजिडेंट म्हणून हांवें फुडाकार घेतलो पयलो म्हाका तियात्र ताणें दिलो मिलाग्रीस दे चांदो 50,000 दिले दुसरो तियात्र म्हाका आगोस्तिनान दिलो कॉमेडियन आनी आगोस्तिनान ते टावटीव जावन उलय नासलो पूण हांवें मिटिंगेर घालून फोन मारलो आनी तो एग्री जालो पळय म्हजें फुडारपण कितें तें आं तें मुखार सरोन हांवें 1 वर्साक कोण सोंपलेल्यांक 10,000 दिले 5 काबार जाली 1 वर्सा दिली मागीर उरलेलीं वर्सां मदें तो कावंटर बंद जालो टावटीव जावन कावंटर बंद जालो कावंटराचेर कितें येतालें तिकेट कावंटर कळ्ळें तुका तें एक बंद जाय सगलें हांवें जाय ट्राय आतां गव्हर्मेंट आहली ती इतलीं वर्सां आतां हांवें कमिटी करून इलेक्शन पासून करून एडवॉक कमिटी म्हणून हाडल्या आनी प्रेजिडेंट कोणें फुडाकार घेतला हांवें व्हेरी गुड रोज फोनाक तेका हांवें आपूण हाडले आतां ते बरे भाशेन मुखार चलता तुवें घेतला जाय बट आय फील इट इज नॉट इनफ बेन सॉरी टू से इट इज नॉट इनफ यू कूड हॅव डन सम लॉट मोर देखून म्हणटा हांव कितें म्हणटा लोक ह्याच कारणाक लागून उलयता की संस्थेन इतलीं वर्सां वगडायलीं म्हणून एम आय रायट हा न्हू ओके आनी आतां एक सांग म्हाका तूं कितें म्हणटा ह्या फुडें कितें बरो वावर जातलो ओ जावचो ना ओ तशेंच चलतलें वर्साक एक पावटी मीस जालें ना आनी कितें एक्टिविटी चलतली आसतली आनी ते मिटींग पासून तुजें हांवें तें नांव काडलां तुजो सदांच एक प्रश्न आहलो बेन तें नॉन स्टॉपूच कित्याक सारकें आहा तुजें नॉन स्टॉप तियात्रिसांची संस्था तियात्रिसांचें उतर आहलें थिंगा पूण आतां तें आनी नाका आतां फुडाकार गेला आतां डिसिजन केला मातशें नांव चेंज केलां नॉन स्टॉप तियात्र आनी तियात्रिसांची संस्था तुका विचारता बेन तूं म्हाका सांग
आमी जेन्ना कोणाक आमी इंट्रोड्यूस करता तेन्ना हांव तियात्रिस्ट म्हणटा, हांव नॉन स्टॉप तियात्रिस्ट म्हणना. इवन दो आय एम एक्टींग इन नॉन स्टॉप, एंड डजंट मीन ऑल्सो दॅट नॉन स्टॉप तियात्र बरोवपाचें बंद जातलें वा ते स्टेज करपाचें बंद जाता तशें ना. सो आमी सगळे तियात्रिस्ट म्हणटच एकूच ना जाल्यार कशें. शारोन, आमकां सेंटिमेंटल व्हॅल्यू आहा नॉन स्टॉप वाल्यान ते मुखार सरोन केलेलें म्हणटच हांवें रोचकून आनी निले बंदान आमी एम्फसायज केलें ना वाचोंक तें कांय वायट ना तितून. नॉन स्टॉप तियात्र आनी तियात्रिस्टांची दोनूय येयला. आमी एक नॉन स्टॉप वाल्यान तें मुखार सरोन केलेलें, पूण तियात्रिस्टांचे वांटो आहात न्ही सोरा ते फांड एकठांय करून आमी नॉन स्टॉपान करूंक ना तें सगळे एकठांय जाल्यार. पूण तें नांव धरून फुडाराक बरें गव्हर्मेंटाकूय कितें तर आहा गव्हर्मेंटा वता नॉन स्टॉप तुमचें बरें हांगसर फकत मात फुडाराक ती संस्था बरी चल्ल्यार पुरो. बरेंच हांव म्हणटा कित्याक आनी जायत्यो एक्टिविटीज जाल्यार पुरो. कित्याक देर इज सो मच टू बी डन आनी कितें जाय तें करचें आसा. नो पीस न्हू, डोंट यू थिंक सो? कित्याक जाणां तूं जायते फावटी आमी जें कोत्ता ओ म्हणटा उलयता तें आमकां दिसता कोणूच आयकोना, कोणूच पळयना. जायते तियात्र पळयनात, तांचे मदें जें कितें उलोवप जाता तें हांव तुका सांगता. ते कितें म्हणटा, तियात्रिस्तांचेच दुस्मान. तियात्रिस्तां मदें कुन्नाटकाय निर्डुकाय वसता. तियात्रिस्तां मदें एकामेकाक ते पातयेनात आनी देखूनच तांची कामां सगळीं सुफोड जायना. हाचेर तूं कितें म्हणटा? Do you agree? I agree, but पूण हें फिल्म बॉलिवूडान आहा की ना आसतलें ना. बॉलिवूडाची खबर सोड, आमी तियात्रिस्तांची खबर करता. आमी मनीस. सो नोसाय नासतना मनीस ना. लोक जे कितें उलयता तियात्रिस्तांचे दुस्मान मरे. ते ओयर सोरनाय, मुखार वचनाय, ओ तेंचें तियात्र कितें सुदारप जायना हे भाशेन ते उलयताय. यू अग्री? होय, हें दुयेंस आजून दोतोर येयलो ना. But it is in our hands. Don't you think so that we have to unite? Because ना जाल्यार हें उलोवप अशें जावचें नासलें लोकां मदें. रायट? I agree. म्हाजो फुडलो प्रश्न. बेन, कला अकॅडमी तियात्र कॉम्पिटिशनांनी जे तियात्र जातात तितून चडशे डायरेक्शनांचेर चड भार घेतात आनी देखूनच तांचे ते तियात्र उंच दर्ज्याचे आसता. पूण कमर्शियल तियात्रांनी अशें जायना. लोक म्हणटा ह्या दोनूय तियात्रांनी जमीन मोडपा इतली अंतर आसा. जाल्यार तूं म्हाका आतां सांग, ही अंतर वो हें गॅप केन्ना पासून बरोवन येतलें वो तें बरोवन येवचेंच ना? बाय शरण बाय, म्हाका तें उलोवपाक बरें दिसना कित्याक आमी हें उलयत येयल्या. पूण हांव उलोवन तरी आसतना तुजें मत कितें तें सांग. होय, ओके. तियात्र कॉम्पिटिशनाचें तियात्र एकदम बरें डायरेक्शन आनी बरें प्लेसींग आसता तांकां डायरेक्टर आसता बरें क्लॅप मारता लोक एप्रिशिएट करूंकच जाय. पूण ते फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायज जिखलेले कितले कमर्शियल सायडीक तुवें गांवांत चल्लेले पयल्या तियात्र. द पॉयंट इज आमच्या लोकांक दे आर यूज टू दीस कमर्शियल तियात्र. They are so used to the commercial theatre that ते हें आनी कितें तांकां दुसरेंच आठवेंच कशें दिसता गोडेक जायत. म्हणजे हें सेटींग दुसरें आसता, मुवमेंट आसता आनी कितें आसता हें आमचें कमर्शियल तियात्रांनी जायना. लोक ते यूज जाला दॅट. एक उदाहरण, तुगेलें 8 फिल्मां आहा आनी कमर्शियल म्हणटा हांव दुसरी फिल्म शाहरुख खान भारत म्हणटा ती 8 फिल्मांक एवॉर्ड मेळटा. तर आसतना त्या थिएटरान दे डोंट अट्रॅक्ट मच ऑडियन्स. For the same reason, people are used to the commercialization of the entertainment. मागीर हांव रिस्क घेतलो कमर्शियल तियात्र बरयता लोकांकूय कितें जाय ते भाशेन हांव वयतलो न्ही. आतां कालाक आमी तें सेटींग हाडटा तें सेटींग तुज्यान कमर्शियल तियात्र वाड्या गांवांनी घेवन भोंवता ना आनीक पिकअप करचो पडटलो. ते भाशेन थोड्यो अडचणी आसात. पूण आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द सेटींग. आय एम टॉकिंग अबाउट थोडे मोद तरी तें डायरेक्शन प्रोफेशनल डायरेक्शन दिलें जाल्यार आनीकूय तो तियात्र उंच दर्ज्याचो जावंक शकता न्हू. आय एग्री. फिल्मांनी पासून तूं पयशी इवन बॉलिवूड फिल्म्स एंड ऑल दे हॅव प्रोफेशनल डायरेक्टर्स डायरेक्टिंग द फिल्म.
ऑल्दो इट इज रिटन बाय समवन एल्स. ताका प्रोड्युसर आहा, ताका हाडींग करपाचें आहा, वेगळे वेगळे मनीस मनीस ते आहा, ते भाशेन भाशेन ताका आहा न्हू. डायरेक्टरूय आसा. ताचो बजेट आहा. आमच्या बजेटान जाता दिसता तुका आज फी कितली आसूंक जाय आसली गांवान तियात्राची बरी आसूंक जाय न्हू. 70,000 बी आसूंक जाय. हय. पण वी आर स्टील विथ 40,000 or 35,000 देखून आतां तियात्र करता. ओके. एक्टर जोडटा जायते पावटी, डायरेक्टराक कांय उरोना जाय दोनूय भाशेन. Oi. दोनूय भाशेन. You have a point there, but I am saying we have to try and bring in little change at least, no? मातशें मुखार वचपाक जाय आनी त्या ऑडियन्सानूय आमी ते भाशेन मानून घेता. Very good. आतां खंय तरी तुवें इंटरव्यून सांगलां की तूं तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा हाचे एग्जेक्युटीव कमिटीन आसलो आसा. आतां मे बी दीस इज द लास्ट मंथ. ओके. आनी हेंवूय तुवें सांगलां की तूं तियात्र अकॅडमीन कॉलेजींनी इस्कॉलांनी तियात्र कॉम्पिटिशन घडोवन हाडूंक सुरू केलां. ए कमिटीन केलां. घडोवन हाडूंक सुरू केलां. I totally Am I agree, right? yeah. ओके. पूण म्हाका एक सांग, डायरेक्शन नासलोलो कॉम्पिटिशन तियात्र घडोवन हाडून तुमी कसले वाग मारल्यात? तुमी ह्या कॉलेज भुरग्यांक तुमी कॉम्पिटिशन कोर म्हूण सांगलां, पूण तुमी तांकां प्रोफेशनल डायरेक्टर दिला? आमी दिवपा जाय. आमी फायनान्स कोताय तेम चोवपा जाय तेंगे तियात्र बरो जाता. सो तूं म्हणून सुद्दां हे तियात्र जाता तें आतां स्कूल लेवलान तांकां डायरेक्शन ना म्हूण बरें फावत तितलें? नो, फावत तितलें ना. सो तांकां ते त्या दर्ज्याक तें हाडपाक म्हाका जाल्यार दिसता तियात्र अकॅडमी हॅज टू ऑल्सो प्रोवायड a professional director. We have just started. I know, it can be done. हांव आतां नेक्स्ट मिटींग उलयतलो. Okay. We have just started आनी ती भुरगीं पळय आहा केन्ना पालकाक पावोन दिवंक ना तोरली मातसो आसता. I know. पण कोत्ता बरी. I know. But do you appreciate of theatre academy taking the theatre? It is really commendable. Okay. पूण आनीकूय कोचिंग आनी गरज आसा. तूं थिंगा जाय आसलें theatre academy कित्याक आसना सांगून? Ben, in discussion मातशें hot जाला न्हू. जावपाक ना कोण लीडर बी. I think it is time for a tea break. हांव रावता ताका. च्या म्हणटा ती म्हाका जाय न्हू. ओके. म्हाकाय ताव चायेक सुकला. लागून बोवाड करून तियात्र पयलो. ताव सुकला न्हू. ओके. कसली च्या पसंद तुका, काळी च्या काय दोगी? कितें ती च्या जाल्यार पुरो वीक नाका. Okay. So let's have a tea break. हांव लंडन आसतना आफ्टन पार्क तुमगेर येतालो. किरा ब्रादर्स श्रीदांव सोबावांचो एकवट पळयतालो. गोंयचे तियात्र तुमी पळयतात, कांतारां आयकोता कुशेन बसतालो. आख्खो दीस तुमगेर सातूच गोंया आसा दिसतालो. हांव पॅरलायज जालां तेन्ना सगल्यांनी तुमी मागलेले. आमच्या बेनाक बरो कर म्हूण सांतान तुनीक आंगयलेले. बरो जावन 3 फावट लंडन पावलो, जशें देवान म्हाका निर्मिलेले. बर्थडे ह्या कांतार तुका भेटूंक म्हजें सोपन आसलेले. गोल्डन जुबली वर्साक हें कांतार भेटूंक दिसता सोपन आसलेले. That was nice. एकदम बरी च्या. तुवें कित्याक की ना? आनी कोण कोत्तलो? रेस्टॉरंट जाल्यार चलतलें. Okay, thank you. Ben, that was the nicest song I've just heard. Ben, now let's come back to Ben Evangelisto. Okay. कांय वर्सां आदीं तुवें खूब तुजें तियात्र बरोवन माचयेर हाडलेलें. हय. हांवें पासून तुज्या एका तियात्रान रिप्लेसमेंट केला केला चोंद्री माहिती दिसता म्हाका. चोंद्री दिसता. ओके.
त्या उपरांत तुवें तियात्र माचेर हाडपाचें बंद केलें. लोक म्हणटा जायत गोडेक बिकॉज ऑफ फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स, पूण दीस इज नथींग टू बी अशेम्ड ऑफ. तियात्र घालतलो जाल्यार दुडूय जाय, स्पॉन्सरूय जाय. पूण एक म्हाका सांग, आतां ह्या फुडें बेन एव्हँजलिस्टो प्रोडक्शन्साच्या आसऱ्याकार आमकां तियात्र पळोवंक मेळपाची शक्य आसा की ना? तें देवाच्या हातीन आसा आनी म्हज्या हातीन आसा. ऑफकोर्स. म्हज्या मनान एक 3 तरी सब्जेक्ट बरे आहा ओके. आनी ते म्हाका दाखोवंक जाय. ओके. पूण कितें आहा, आतां स्ट्रोक मारल्यार हांव सारको परफेक्ट जावंक ना. आनीक उठ आनी चल तियात्र, इट इज लायक माय टेस्टिमनी. युअर ओन. कळ्ळें तुका? तो केला न्ही हांवें तुवें जावन. पूण ह्या फुडें म्हणटा इन फ्युचर तो हांवें मुद्दम बरयला, ते हांवें लिपोवन दवरना आनी हांव उलोवंक बीन ना केन्ना. एक प्रोफेशनल डायरेक्टरान म्हणलें आहा, बेन ना तो आनी पत्तो येवचो ना. हय. तुवें सुरवातेक म्हणलां मुगो नोसा येयचें म्हूण, आनी मनीस न्हू, आनी तें तितून सबंद तें व्हडलो म्हाका तो इश्यू करूंक नाका. हांव जाणा मनीस. तो बेन ना तो आनी पत्तो येवचो ना. हांव परत येवन एक तियात्र देखून बरयला म्हूण देखून मुद्दम तो हांवें बरयलो तियात्र. आनी हांव कितें पचपतीत पूण सब्जेक्ट घेवन येवपी न्ही. आय वॉज द फर्स्ट वन हू ब्रॉट सेरोगेटेड मदर सब्जेक्ट. पूण एक सांगता तुका, पासेंस जाय. ते जाय की ना, एक डायरेक्टर जाता तें पासेंस म्हज्या लागीं ना. पूण आनी बरयतलो तियात्र. Very good. हय, आनी बरयतलो. Very good. All the best. All the best. Thank you. All the best. ओके बेन, तुज्या तियात्रिस्तपणाच्या जिवितान कसली तरी विनोदी घडणी आमकां तूं सांगशी? कॅन यू टेल अस? जायते इन्सिडेंट जाल्यार खंयचो बरो तो म्हणजे सांगूंक जायना. आनी एक सुरवातेक तेन्ना हांव चड फामाद पासून आसना, एक रोजफोनाचो तियात्र ओके. बॉम्बे गेलो. आनी रोजफोनाची तूं जाणा ताची खूब भास आसली. भासेन येता आमी तियात्र करूं येता आमी. ओके. खंय काणकावली खंय पावले हांव नगो पावत येयले. सकाळची 4 लायट गेली, हेडलायट. आनी ताजो तो सर्गेस काजन आहलो ऑर्तेंस म्हणचे. ओके. कित्याक पुलीस बी जायते स्वता येताले, ताका अमक्या टायमान भितर तें बाउंड्री क्रॉस करूंक जालें, बॉर्डर. पूण जायना जालें. आनी कितें करतलें, ताणें एक हें घेतलो, दांडो घेतलो, ताका लुगोड बांदलें, कितें पेट्रोल घायली आनी ती घेवन आनी आरसांतल्यान भायर घालता आनी जाता तितली वाट क्रॉस केली. हें सोदमान दिलें तूं स्टोन एज. म्हाका दिसता ताणें अबावट 30 किलोमिटर ताणें चलयलें आसतलें ती भाशेन. आनी मदें आमी ते मुखार वयचे. लायट नासतना तुका हांव सांगता तें आदी चूल ना, हांव सोंसपाक ना कित्याक पेटयला म्हण. आदी चूल कितें म्हणटाले आमी, चूल घेवन भोंवता. पूण ही चूल ते चुलेचे भाशेन ऑलिंपीक टच गो. आरसांतल्यान मुखार ड्रायव्हरा सायडींतल्यान दवरलो, तो तरी उजवाड पडटा आनी स्लो वयता तो मुखार येयले. वयता आयडिया वायट न्हू ताची. वायट न्हू ताची, डेंजर वयता. तूं आनी कितें गो रिस्की. रिस्की इट इज रिस्की. आतां जाल्यार रिस्की. हय, आतां दोळे आसना तूं जाणा कितल्याक. एका वाटेर आमी रावले, एक घर आसलें, एक मातयेचें घर आसलें, थंयसर आमी रावले. इस्प्रीट म्हणटा तो आसलो हिरो, सॅली आहा. आनी कितें करतले, सायडीन तेंकोन घर आहा न्हू, घराच्या थिंगा बॉल्कान बसले. पूण कोण भायर सरोंक ना, लोक भियेलो आसतलो. आनी वयताना वाणो घालून आमी गेले तिका. हय. मागीर ह्या रे मग उजवाडलें थोडें, फांत्यार जायत येयलें. उजवाड येता मग आमी परत आमी गायले त्यो वाणो गायल्यो आनी परत बसीन येवन बसले. हय. सकाळीं उठल्यार कितें, हांव वयताना 2 बासेचे वाण घालूंक गेलां थंयसर. आनी कोणाची भास गेला. आनी वयल्यार परत येता थंयच्यो बच्यो म्हाका दिसता 1, 2, 4 तरी पार पिड्यार जावंक जाय. तो लोक आमकां कितें म्हणटलो, कसले शिराब गायला होय. पूण एक दुसरे एक तेची डिफरंट. हांव ते खातीर हांव तुका म्हणटा 4 पारो तरी पाड घातला आमी. काडटा न्ही सगळे आयज जमीचे वेळार ते. हो एक इन्सिडेंट आहा. Okay, that was quite a memorable incident of yours. Ben,
नवे कॉमेडियन्स आतां तियात्रांत भितर सरता तेन्ना तुजो एडवायस कितें? बाब विक्टरीन मग कॉमेडियन आहलो रोजफोनान आत्मघात करून तो संपलो त्या टायमार. होय. आनी म्हाका जाय दूख भोगली कित्याक एक कॉमेडियन जावपाक चड तें पळयता. Right. शरण बाय हांवें पळयलां लोकांक हांसोवंक तितलें सोंपें न्हू. सोंप्यान वयता तो पिकता म्हणून असो जायतीं वर्सां वयता वयता. लोकांचे नोंदेन वयता You're right, you're right. गमलें तुका. आनी भाशेन आतां भुरगे जायते जाण येता नवे नवे. हांवूय जाय जांक सांगता बाबा ते भाशेन उलयना काय रे तें बरें. हांवूय कोत्तालो तो भुरगो आसतना तें गमना उमेदीचें जाता तें आं वल्गरिटी येता आबूजपणां अशीं लायक सर्कस क्लावन भुरगें रोगोतूय तोरणे आसता म्हणटा तें कोता. तेमी बरे भाशेन बरी ती कॉमेडींतल्यान बरो तेंच्यांनी देख दिवपा जाता. आं जेन्ना ते तियात्राक कॉमेडी कोत्ता तेन्ना समोंक जाय माय पायच्या वांगडा भुरगीं आसता गमलें तुका न्हू. नाजाल्यार कितें उलयलें तेमी पोतर उतर उलयलें जाल्यार आनी भुरग्यांनी तर मामी लागीं विचारलें मामी तें कितें म्हण जावं तें सारकें बरें तें दिवचें आतांच्या भुरग्यांनी बरें जें समाजाक भुरग्यांक लायक जाता ते असली कॉमेडी करची जायती कॉमेडी आसा. हय. ओके, थँक्यू सो मच फॉर द एडवायस. ओके बेन, आतां हांव जे प्रश्न विचारतां ताचे तुवें एका उतरान जबाब दिवंक जाय आनी तेवूय जाल्यार फटाफट एकाच उतरान. म्हाका एक सुबेज उतर नाका तुजें. एज जाल्या मुगो म्हणजे यू आर स्मार्ट. ओके, पयलो प्रश्न. आयज नंबर 1 कॉमेडियन कोण? आयज जायते जाण आहा. वन वर्ड एकूच उतर. म्हणजे हें म्हणपाक जायना ना सेंटेन्स म्हणपाक जायना. उतर एकूच. वन वर्ड. टाप फास्ट. Okay. नंबर 1 कॉमेडियन कोण? हांव. नेक्स्ट क्वेश्चन. नंबर 1 तियात्र बरोवपी कोण? आयज रोज फोन. ओके, तिसरो प्रश्न. समज हांवें 5 तियात्रांतले टॉप मोस्ट कॉमेडियनाची नांवां घेतली जाल्यार त्या 5 टॉप मोस्ट कॉमेडियना मदें बेन एव्हांजेलिस्टाचें नांव आसूं येता ओ ना? साप्तोय तूं घोड्या म्हणजे रागार आसा. वन वर्ड आसा ओ ना? देव जाणा. सॉरी, नॉट 2 words. वन वर्ड आसा ओ ना? आसा. ओके. आयज तियात्रिस्तां मदें तुजो बेस्ट फ्रेंड कोण? म्हजो फास्ट. कॅनी कॉमेडियन. आयज तियात्रिस्तां मदें तुजो दुस्मान कोण? कोणूच ना. You have to mention a name. One word. One word. ओके. जो म्हाका उश घात तो. No. One word. कोण ना. Okay, accepted. कोण ना. Accepted. Okay. But that is not the answer. अरे. Anyway, next question. ओके. तियात्रिस्तां मदें एक तियात्रिस्त जाका डायरेक्शनाचें कांय सोजमोना तो आपूण बरयणार आनी डायरेक्टर म्हूण पोरगोट कोत्ता ताका तो अधिकार आसा ओ ना? अधिकार ना. वन वर्ड. ना. ओके. लोक जाता तो तियात्र बरो आनी लोक जायना तो तियात्र वायट. सॉत ओ फोट? फोट. ओके. जायते जाणांनी अशें म्हणलें आसा की 10 वर्सां उपरांत इन फ्युचर तियात्र आनी उरचें ना, तियात्र बंद जातलें. तूं कितें म्हणटाय, उरतलें ओ ना? उरतलें. तूं आमचे पिकल टिकल चॅट शोवर आयलें, जायती म्हायती तूं आमकां दिली, जायतो दिवेर्तिमेंट तुवें आमकां दिलो. हाचे खातीर तुका आमी कारजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तुकाय शरण देव बरें करूं. कोत्ता तें तूं जाय तें बरें. खूंय आमी केन्ना वयतले संवसार सोडून दुसऱ्या संवसारान हांव नको, पूण हें उरतलें.
सारकें कित्याक ह्या समाजान इलेक्ट्रॉनीक मिडिया हाचेर जें कितें आमी उलयता करता तें रेकॉर्ड जावन उत्ता, उरता वय. कोणाचें ना म्हणोंक जाल्यार हें हांवें अशें म्हणोंकूच ना म्हणोंक जायना. जायना नेगार वचोन एवरीथींग इज Recorded. रिकॉर्डेड सो दॅट इज वन गुड थिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनीक मिडिया हय. एनीवेज थँक यू सो मच Thank you very much. and as a token of our love I'd like to present you this memento. Thank you very much. Thank you. Okay, thank Thank you you, so Sharon, much. and तुमच्या आयकतल्यांक कार्डान thank you. Thank you for being with us here. Love you guys. Mwah.